धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रोन सुदैवा लागे म्हणलें, तुमी कुर्सार मारलेल्या त्याच जेसूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायेलाचे सगळे घराणे दुबावावीन जाणा आसा. ही उतरां आयकतच तांचे काळजा शिंदलेले बरे जाले आनी पेद्रो लागीं आनी हेर धर्मदूतां लागीं तांणी अशें विचारलें, भावानो, तर आमी कितें करीसय? तवळ पेद्रोन तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी चिनी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचे बोगसाणे जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेवं. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले. कित्याक तुमकांच म्हूण ही बासावणी केल्या, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तांक म्हूण ती केल्या, जाका सर्वेस्पर आमचो देव आपोवणे दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रोन तांकां रुजवात दिवंक पळयले आनी हे नश्टे संतती थावन तुमकांच बाचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचे उतर मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जाले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. कित्याक सर्वेस्पराचे उतर निष्कपट, सगळी ताची कृत्या विश्वासीपणाची. प्रामाणिकपणाचो आनी नितीचो तो मोग करता. सर्वेस्पराचे दये मायेन संसार भरला. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. जी सर्वेस्पराक भियेतात, जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर फाथेवन आसात, तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा. तो तांकां मरणांतले सोडयतलो, दुखळाच्या काळार तांकां पोसतलो. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. आमचो आत्मा सर्वेस्पराची वाट पळयवन आसा. तो आमचो आधार आनी आमचे ढाल. तुजी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा, कित्याक तुजेर दवरता आमचो भरवोसो. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. सांजुवां प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. तवळ मोरी फोंडा भायर रावन रडताली. रडात तिने भागवून फोंडा भितर थिळण पळयतना धवे नेसलेले 2 देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयांकडे बसून आसलेले तिने देखले. ते तिका म्हणाले, बाये, तू कित्याक रडताय? तिने जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्यांक तांणी काडून व्हेला, ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना. इतलें म्हणून ती फाटीं घुंवतना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो, पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये, तू कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय? म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हूण लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताचे थंय घुंवून म्हणाली, राब्बोनी. जुदेवांचे भाशेंत तशें म्हळ्यार मेस्त्रे म्हूण अर्थ. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धरून रावा नाका. हांव येदोळ बापा सरशी सोडून वचोंक ना, पूण तूं तुज्या भावां सरशी वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं
हांव सोडून वेता म्हणून तांकां सांग. मागदालाचे मोरयेन वचून आपणे सोम्यांक देखला आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचें उतर हें, वाखाणें तुका क्रिस्त.